कार्यक्रम इतल्याच खातीर आम्ही आयोजित केला की मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान जो देशाचो विकास जाल्लो आसा आनी देशांतल्यान सत्तरीची प्रत्येक जनता पळयता की गेले कांय म्हयने आनी गेल्या 2 वर्सांत आम्ही जाय त्या आश्वासनां जे आमचे संकल्पपत्रान आम्ही दिल्ले आनी भारतीय जनता पार्टीचे इलेक्शन जेन्ना जाल्ले गोंय राज्यात एक एक करून ते पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहे. आयज विकसीत भारतच्या माध्यमांतल्यान जो पयसो गोंय राज्यात येता आनी आमी तो गोंय राज्यात जो पयसो येता ते मुख्यमंत्रीचे सहकार्यान आमच्या मतदारसंघात आमी मोडपाचो आमी जो प्रयत्न करता. आनी आयज आमचे चेअरपर्सन काउन्सिलर पंच सदस्य आमी हांगा जमल्या इतल्याच खातीर की फाल्यां बी कार्यक्रम आसा. फाल्यां बरे व्हडले कार्यक्रम आसा जे काही कमीत कमी 50 कोटीचे प्रकल्प अंडरग्राउंड केबलिंग पासून वॉटर सप्लाय पासून पर्याय मतदारसंघ आमचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणेंचे जे कामां केल्ले आसा पर्याय मतदारसंघात त्यो कामां फुडें व्हरपाक आमच्या मतदारसंघात नगरगांव पासून आनी एक गुळेली पंचायतचे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे सगळे फाल्यां फाउंडेशन सुरू जातले. पाण्याचे प्रकल्प मावशी पंचायत बिल्डींग नावां आनी घेवपाक लागल्यार म्हाका दिसना. फताणीचे रस्ते जाले 2 आनी फायली पेंडींग आशिल्ल्यो त्यो क्लियर जाल्यो. म्हणजे आमी आयज आतां हांवें सांगपाचो प्रयत्न केला आमचे काउन्सिलर आनी नगराध्यक्ष आमचो अनिल काटकर की त्याच्या वॉर्डान बी ह्याच केंद्र सरकाराचे जे पयशे येता देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची विचारधारा की सामान्य मनशाक बरे फेसिलिटी गावंक जाय. आयज थंय अपग्रेडेड सब हेल्थ सेंटर अर्बन जी16च्या माध्यमांतल्यान दिवपाचे आमी केले. पयशे खंयच्यान येता? पयशे केंद्र सरकार कडल्यान येता. आनी हे आमी आयज थंय मागीर पांचवाडा उसगांव आणि उसगांवचे पंच मेंबराक विचार करून खंयतर शिफ्ट करूंक जाय ते शिफ्ट करून योग्य जागेर ते उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. पीएचसी आमी होंडा बांदपाचे आयटीआयचे प्रिमायसीस आमी जमीन घेतलेली थंय बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. आमी आमचे कडेन चर्चा करून ह्यो सगळ्या गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर 108 हे म्हणजे नव्या तरेचे डॅशबोर्ड आनी नव्या तरेची टेक्नॉलॉजी म्हणजे आमी बेगिना बेगीन आमी लोकांचे जीवन वाचोवपाक आमी आमचे अँब्युलन्स धाडूंक शकता. काल श्री श्रीपाद नाईकच्या माध्यमांतल्यान जे आमचे खासदार आनी युनियन मिनिस्टर आहात त्यांच्या माध्यमांतल्यान 6 अँब्युलन्स आमकां गावले. आयज हुडकोच्या माध्यमांतल्यान त्यांनी आमकां हाडून दिले. मंगळारा आनी कार्यक्रम हे सगळे गोष्टी आमी कित्याक करता की लोकांचे कितें बरें जावंक जाय. पूण आयज देशाचे प्रधानमंत्री इतले व्हडले आमचे व्यक्तिमत्व आमी विश्वगुरू म्हणटा आयज त्यांनी नवीन तरेन लोकां मदीं वचपाचो प्रयत्न केला. हो कार्यक्रम कित्याक आमकां भाशण दिवपाक न्हू आमच्या लोकांनी येवन हांगा सजेशन्स की विकास भारत आनी मोदीजीची गॅरंटी आनी त्याच बरोबर तुमचे सजेशन्स जे कितें आसा मोदीजी कडेन पावंक जाय की तुमकां दिसता की संकल्पपत्र जे भारतीय जनता पार्टी काडटले ते संकल्पपत्रान तुमचो विशय काय तुमचे कितें तरी सजेशन्स आसूंक जाय म्हणून आयचो आमी कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो आसा. पयली फावट ह्या देशांत ही सामान्य जनता काय नागरीक काय म्हाजेसारको आमदार काय आमचे चेअरपर्सन काउन्सिलर माजी पंच सादारणसो कार्यकर्ता बी आपले जे आयज विकसित भारत मोदी की गॅरंटी म्हणून हांगा विकसित भारत संकल्पपत्र आमी आयज भरून आयज आमी वाळपय मतदारसंघाचे हांगा एक कमीत कमी 350-400 आमचे लोक जमल्या. त्याच बरोबर सगळीकडे वचून आमी लोकां कडल्यान कलेक्ट करून ते आयज हांगा आमी घालतले. आनी मेन म्हणजे कित्याक की आमचो जो विचार आहा आमकां कितें दिसता आनी पंच सदस्याक दिसता की आमी 70 आमकां कितें जाय लोकांक कितें जाय ह्यो सगळ्यो गोष्टी आयज देशाचे प्रधानमंत्री कडेन पावोवपाचो प्रयत्न ह्या माध्यमांतल्यान आमकां अरेंजमेंट करून दिल्ले आसा पक्षान. आमी आभारी आसा. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आमचे पार्टीचे नॅशनल प्रेसिडेंट श्री जे.पी. नड्डाजी गोंयान सदानंद तानावडेजी आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेणी आमकां बी सहकार्य केला जायत्यो गोष्टी. आनी आयज आमी हे सगळे संकल्पपत्राचे सूचना जे आमचे आहा सत्तरींतल्यान वाळपय मतदारसंघांतल्यान ते आमी आतां ते बॉक्सान आमी घालतले. पूण व्हडले संख्येन लोक जमले इतल्याच खातीर की लोक पळयता आयज तुमी जे उबे रावल्यात तो रस्तो बी कितलो पेंडींग आशिल्लो पूण आयज तो रस्तो बी कंप्लीट जाल्लो आसा. पयले लोक म्हणटाले एक्सिडंट जाता म्हणून. आयज सगळे पंचायती हॉटपिक्स चकाचक जावपाच्या मार्गार आहा. विकास रोजगार आनी एक तुमकां सांगता की रोजगार रातोरात तयार जायना. रोजगार तयार करपाक आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करचें पडटा. इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या भुरग्यांक योग्य तरेचे रोजगार दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमच्या लोकांक खबर आहा कितें चल्लां ते सत्तरीत योग्य तरेन आमी आमच्या लोकांक फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मागता आमचे पत्रकार भावाक की पत्रकारांनी बी घालपाची गरज आसा संकल्पपत्रांत की आयज सगळ्यांक देशान खबर आहा देशचे प्रत्येक नागरिकाक खबर आहा की फुडलो सरकारचे 2 म्हयन्यान परत घडटलो की देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच जातले. आयज तुम्ही पळयता की काल प्रेस कॉन्फरन्स जाले आयज तो राहुल गांधी काही दिसोंकच ना. एक संकल्पपत्र त्यांचे काडटा की पार्टीचे कोण लिडरूच नासता. आनी म्हणून कारण सगळ्यांक खबर आहा आनी खात्री आहा की देशाचो फुडलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच जातलो. आनी आमकां सगळ्यांक खात्री आनी आमकां खुशी आहा
कारण आम्ही खुशी मनयतले जेन्ना रिजल्ट येतलो, पण आयच्यान खुशी की उमेद हा की आम्ही चडांत चड मतदान सत्तरीच्या परिसरांतल्यान आनी उसगांवच्या परिसरांत दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. फुडल्या थोड्याच वर्सांनी आमी जो आमी नंबर 1 आमकां जावपाक जाय, जो आमी सुपर पावर म्हणटा भारत, ते जावपाक जाय जगभर. ते म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन जातले, कित्याक जे मोदीजीन विकास केला ह्या 10 वर्सां, ज्यो लाभार्थी खातीर स्कीम्स आसुनी, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आसुनी, प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी व्हडले व्हडले जे आमी केन्नाच पळोवन नाशिल्ले अशे प्रोजेक्ट, जे पळोवन नाशिल्ले अशे प्रत्येक धाकट्या गांवांनी पसून आज एअरपोर्ट तयार जाल्ले आसा, ट्रेन स्टेशन्स तयार जाल्ले आसा. म्हणजे कनेक्टिविटी वाडटा. कनेक्टिविटी वाडप म्हणल्यार नव्यो ऑपॉर्च्युनिटीज डेव्हलप जाता. आमच्या सारक्या गोंय राज्यान, इतल्या धाकट्या गोंय राज्यान हजारांनी कोट्याची 2 नवे एअरपोर्ट जाले, व्हडले व्हडले ब्रिज जाले, व्हडले व्हडले रस्ते जाले. सो ही जेन्ना कनेक्टिविटी वाडटा आनी तातूंत भितर कनेक्टिविटी वाडटा म्हणजे बिझनेस वाडप म्हणजे नव्यो ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणल्यार विकास. आनी हो जेन्ना खऱ्या अर्थान विकास आमी पळयता तो मोदीजी खातीर जाल्लो आसा. आनी हाजे फुडें मात्ती दुबाव ना की 2024 जेन्ना 2 म्हयन्यांनी आतां इलेक्शन जातले, मे म्हयन्यान मोदीजीच परत आमचे माननीय प्रधानमंत्री म्हणून आमकां परत निवडून येतले. परत आमचो भाजप सरकार दिल्लीन केंद्रीय सरकार म्हणून आमकां परत भारतीय जनता पार्टीचे पक्ष आमकां परत मेळटले आनी आमी तांचे भारतीय जनता पार्टीचे आमी प्रत्येक आमदार म्हणून तांचे अंडर आमकां काम करपाक ही परत संदी मेळटली. आनी आमचे प्रत्येकाच्या आशिर्वादान आनी प्रत्येकाच्या पाठिंब्यान हें शक्य जातलें. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा की मोदीजीची गॅरंटी म्हणटा ती कितें. आमी म्हणटा मोदीजी है तो मुमकीन है. कित्याक ते तांणी जे ह्या 10 वर्सांत करून दाखयलां, कोणेच करून दाखोवना. जे प्रत्येक महिला खातीर सिलिंडर आसूनी, आतां 2 दीस पयलीं सिलिंडराची रेट पसून 100 रुपया कमी गेल्ली आसा. ही प्रत्येकाच्या घरान सिलिंडर, प्रत्येक ट्रिपल तलाक आशिल्ले ते बंद केले. मागीर आमचे आर्टिकल 370 जे ताचे खातीर काश्मीराक जो स्टेटस तो काश्मीर आतां बिकेम ताका स्टेटूड मेळ्ळें. सो हें जें कितें जालां म्हणजे काश्मीरा सारको जागो जाल्यार फक्त आमी पळयताले काश्मीर म्हणटा ते फक्त टेररिस्ट आनी हाजो जागो म्हणून आमी सदांच टीव्हीचेर पळयताले. पण आतां जेन्ना एब्रोगेशन जालां ऑफ आर्टिकल 370 तेन्नाच्यान आमी पळयता की कशें ट्युरिजम वाडिल्लें आसा, कशे नव्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आयल्या काश्मीरान, कसो बिझनेस वाडला काश्मीरान. हें सगळें जालां की आमचे माननीय प्रधानमंत्री आनी तांची पुराय टीम आमची सरकार, केंद्रीय सरकारान सर्टन डिसिजन्स घेतले आनी हें शक्य जालें. महिला खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी, गृह आसूनी, लाडली लक्ष्मी आसूनी, स्वावलंबन स्कीम आसूनी, दिव्यांगा खातीर स्किमी आसूनी, की ज्येष्ठ नागरिकां खातीर आसूनी स्किमी, की आमच्या विधवा भयणी खातीर आसूनी स्किमी. ह्यो सगळ्यो स्किमी आमच्या भारतीय जनता पार्टीन सुरू केल्या आनी हाचे फुडें चालूच आसा. प्रत्येक किसाना खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी, अटल आसरा, PM आवास योजनाच्यो स्किमी आसूनी, प्रत्येकाच्या घरान नळ आयले, प्रत्येकाच्या घरान इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आयले. आमचे भाग खंय झिरो नेटवर्क आशिल्ले थंय आतां टावर उबे जाले. सो म्हणजे दॅट इज कॉल्ड डिजिटलायझेशन. कोणाचे बँक अकाउंट्स नाशिल्ले तांकां बँक अकाउंट्स जाले. सो हें सगळें जें शक्य जालां हें आमच्या 10 वर्साच्या काळान शक्य जालां, जे 70 वर्सां कोण करपाक पावना. हे शॉर्ट पिरियड ऑफ 10 years हो इतलो सगळो विकास 1 आनी 2 गांवांचो न्ही, पुराय भारताचो जाल्लो आसा. आनी हाजे फुडें तुमी येवजपाक शकता फुडल्या 10 वर्सां आमची भारताची आनी कशी कायापलट जातली, कशो विकासाच्या मार्गार वतले आनी कशे आमचे युवा पिढीक, आमच्या महिलांक कश्यो संदी मेळटल्यो फुडें सरपाक. आमी वेगळे वेगळे प्रस्ताव घाल्या. स्पेशली आमचो ग्रामीण भाग म्हणटकच आमी ग्रामीण भागान आमच्या कितें गरज आसा ताजो प्रस्ताव घाला. आमच्या महिलांक कशें संदी मेळपाक जाय, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप हांगा आसा,
सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमच्या ग्रामीण भागाच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कशी संधी मेळपाक जाय आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक, जे वेगळे वेगळे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आपलो बिझनेस करतात, आपलो कितें पदार्थ करतात तांकां कशें मार्केट मेळपाक जाय हाजी आमी प्रस्ताव घाल्ले आसा, तांणी बी घाल्ले आसा, आमी घाल्ले आसा. तशेंच आमच्या युवा पिढीक रोजगारा बद्दल कशी आनी संधी मेळपाक जाय, स्वता तांणी रोजगार निर्माण करपाक जाय. स्वता हांव मागता आमच्या युवा पिढी कडेन की हांगा कितले बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, स्वताचो बिझनेस सुरू करात. आमचो भाग हळूहळू करून बदलता. उदकाची आतां आमचे जे फार्मर आशिल्ले, किसान आशिल्ले, उदका खातीर तांणी फार्मींग कमी केल्लें, पण आतां ते पसून आमी तांचें सोल्युशन थ्रू इरिगेशन डिपार्टमेंट आमी सॉल्व केल्लें आसा. सो हांव मागता आमचे जे किसान आसा, तुमी जर फार्मींग तुमचें जर कमी केल्लें जाल्यार व्हड संख्येन आतां फुडें सरात आनी जाता तितलें बरे पैकी फार्मींग करात. शेती जशी आमची पयलीं 70 जाताली ताज्या बी डबल पटीन तुमी आतां शेती करात. भुरग्यां कडेन मागता, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन मागता, तुमी फुडें सरात आनी जो तुमकां बिझनेस करपाक जाय, जो कितें तुमकां तुमच्या गांवांत असो विकास जावपाक जाय, तुमी फुडें सरून एकत्र येवन आमी हो विकास करून घेवया. आणि जे आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे जे संकल्पना आसा आनी जे तांचे स्वप्न आसा आमचे भारत विकसीत करपाचे, ते आमी करया आणि तांकां व्हड संख्येन जास्तान जास्त गोंयां तांकां मतां आमी खंयच्यान दितली, 70च्यान. सगळ्यान जास्त मतां आमच्या मोदीजीक आमी 70च्यान दिवन तांकां परत निवडून हाडून आमचे प्रधानमंत्री करून आमचे गोंय राज्याचे, आमचे 70चे आणि आमच्या भारताचो विकास करया. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.